वेलकम हमारे घर में, पहले घर में नो पहिलेच घर में आमच्या फर्स्ट घरान वेलकम करता तुमका. हॅपी आता हॅपी ओके. आणि एक असा गुड न्यूज हसलो सरप्राईज. बाबू जबरदस्त. आता एक गॅस करा इथून खंयची बिल्डिंग असू शकता. ते मातसो कित्याक अनहॅपी हा कित्याक रे कितें जाला तुजें. हॅपी आसा म्हळ्यार हो एक बरो न्यूज आसा, गुड न्यूज आसा. बट ते म्हळ्यार घेवपाक म्हळ्यार ते प्राप्त करपाक म्हणटा पळय न्हू, एक्वायर करपाक दुसरे कितें तरी बरे लूज केले. दे लॉस्ट इट म्हणून म्हाका वायट दिसता. आसा मरे खंयचो ए सांग सरप्राईज सरप्राईज सरप्राईज. हेजेर विश्वासच करपाचो ना जेन्ना. आज तुमकां एक व्हडलो म्हणजे सारको व्हडलो गुड न्यूज आहा. सो तुमकां आनी आमी सगळ्यांना इतली हॅपी आहा. सगळे म्हणजे अजून कोणाक खबर ना. हांव आनी फ्रांसीस तर ह्या दिसाची न्हू खूब केन्नाच्यान वाट पळयताली आनी त्या खातीर आमी सोनी दिदीकूय आपयला आनी सुचेत दिदीक आपयला. तांकां सांगलां तुमकां एक सरप्रायज आहा, तुमकां दाखयता मागीर कितें तें. ती येतली तोपर्यंत. सो म्हाका रेडी जावपाक जाय, फटाफट वयता. म्हाका ते याद येयलें म्हणजे ते क्यूअर स्किनाचेर आतां वताक वयता आसतना हांव हें लायता म्हणून सनस्क्रीन. सो ते सगळे बॉक्स काडला आनी तेच्या खातीर तुमकां एक बारीकशें सांगता हेच्या. सो हे पळय हांवें हांगाच काडून दवरलेलें पळय, हांगासर दवरला हेचे सगळे प्रॉडक्ट आहा. आनी हेचो हांव डेली फेस वॉश यूज करता. पण हे आमचें सनस्क्रीन बीन हांव जेन्ना वताक वयता पळय तेन्नाच यूज करता. आनी खरेंच म्हाका न्हू खूब डिफरन्स दिसता म्हजें स्कीन सुद्दां ते यूज करपाक. तर तुमकां सांगता कशें कितें तें. सो हे पळय क्युअर स्किनाचो फेस वॉश हांव सद्दां यूज करता. मॉर्निंग आनी इवनिंग 2 टायम यूज करता. आनी हो म्हाजो सिक्रेट स्किनाचें म्हाजें क्युअर स्कीन. सो आतां म्हाका हें वताक हें जाय पडटलें. आनी हे म्हाजें मास्क आहा तें 15 दिसांनी एकदां. हे म्हाजें पिंपल्साचें एक्ने क्रीम आनी हे हायड्राचें. हे म्हाजे न्हू म्हाजे रिलेटेड हे 5 प्रॉडक्ट घेतल्या. हेजेर तुमकां सांगता हे प्रॉडक्ट जाले न्हू म्हाका आतां 4 म्हयने जाले हांव यूज करता. आनी म्हाका हेजो इतलो डिफरन्स कळ्ळा की ना तुमी लास्ट व्हिडिओन म्हाजे पळयलें आसतलें. म्हाका न्हू डार्क सर्कल म्हाजे पिंपल्स बीन खूब दिसून येताले. सो कितें जालें आफ्टर डिलिव्हरी कितें जालें ना म्हाका रातचें न्हिदपाक गावनासलें, सकाळचें म्हाका न्हिदोंक गावनासलें. तशें जावन जावन म्हाजे डार्क सर्कल चड जाले. जशें हांवें हे प्रॉडक्ट यूज केले न्हू तशें जशें म्हाजे डार्क सर्कल कमी जाले, पिंपल्स बीन सगळे कमी जाले. सो हांवें हे सगळें न्हू थ्रू डर्मोलॉजिस्टूच घेतला. आनी खंय भायर वचना, खंय डॉक्टराकय वचना, खंयच वचना. घरा बसल्या बसल्या म्हाका हे प्रॉडक्ट येयला सगळे आनी इतले बरें येयला. म्हाका हेजेर खूब चेंजीस जाला. आनी हे कशें कितें घेवपाचें इजी वे आहा. गुगल एपान वचपाचें, प्ले स्टोरान वच गेलें की तुमकां एक ॲप डावनलोड करचो पडटा क्युअर स्किनाचो. सो क्युअर स्किनाचो ॲप डावनलोड केलें की रजिस्टर मोबायल नंबर घालचो पडटलो. सो नेम, एज, मेल फिमेल कितें आहा तें आनी तुमकां मागीर विचारतले की तुमकां कितें आहा स्कीन रिलेटेड या हेअर रिलेटेड. म्हाजें न्हू स्कीन रिलेटेड इशू आसलें सो हांवें स्किनाक गेलें. म्हाजें रिकॉर्डिंग हांव सायडीक घालता, तुमी पळोवंक शकतले कशें कितें तें जालें की डायरेक्टली तुमकां डर्मोलॉजिस्ट तुमकां डायरेक्टली चार्ट करता सगळें येयलें की. सो तुमकां एक बारीक सारीक 4-5 क्वेश्चन विचारतले. सो तुमी लायक तुमी पयलीं कितें यूज करताले, आतां कितें यूज करता स्किनाक, जावं कितें कशें कितें आहा तुमचें रुटीन तें सगळें तुमकां बारीक सारीक क्वेश्चन इजी आसतले ते टायप करचें पडटलें. जस्ट डर्मोलॉजिस्ट ओपोजीट तुमकां विचारतले. तें सगळें सांगलें की तुमकां एक फोटो क्लिक करचो पडटा, फ्रंट फोटो आनी ह्या रायट सायड आनी लेफ्ट सायड दोनूय सायडीचो फोटो हे करचो, क्लिक करचो. फोटो क्लिक केले की तुमकां AI डिटेक्ट जाता. तुमच्या स्कीन रिलेटेड कितें इशू आहा लायक पिंपल्स, ब्लॅक हेड्स, एक्ने. सो ते रिलेटेड इश्यूज आसता न्हू ते रिलेटेड तुमकां एक किट जनरेट जाता. विथइन 2-3 मिनिट्सान तुमकां एक किट जनरेट जातलो. सो तुमी प्रॉडक्ट पळोवंक शकता हेचे. जर तुमकां घेवपाक जाय तुमच्या खातीर न्हू स्पेशल हेजे लिंक न्हू डिस्क्रिप्शनान घालता, तुमी चेकआउट करूंक शकता. आनी विसरूं नाका म्हाजो जर कोड तुमी घातलो सरिता 100 सो तुमकां फ्लॅट ₹100 ऑफ गावतले. आनी हेजें कितें आहा ना कशें कितें यूज करपाचें तें सगळें तुमकां हे एपा थ्रू सांगता. केन्ना यूज करपाचें, कितले यूज करपाचें सगळें डिटेलन एपार आहा. इतलें इजी आहा प्रोसेस. आनी मेन कितें आहा हेंचें ना 98% एक्युरन्सी आहा. आनी विथीन न्हू तुमकां 3-4 वीक्स न्हू हाजे रिजल्ट तुमकां पळोवंक शकता तुमी. म्हाज्या कोडाचेर तुमकां ₹100 ऑफ आसतले. सो जाल्यार तुमी हे तुमी प्रॉडक्ट यूज करूंक शकता. सो चलो म्हाका आतां टायम जाता. आनी हे प्रॉडक्ट कसलेच म्हाका सायड इफेक्ट जावना. जस्ट 1 पंप.
सो झालं माझे सो फ्रेश दिसले सो आता हांव रेडी जाता चलो सो गुड मॉर्निंग गेज आमी रेडी जाले पळय सोनी दीदी आनी जिजू अजून पावना आमकां लेट जालो खूब वयताय पळय हांव पळय आमचा नुस्तेकार चल हाय बाय बाय मिकू चल लिनान वेली घेतल्या चल यो गुड मॉर्निंग गाइस सो फाइनली स्माइल दिख रहा है चेहरे पे यस तसंच गुड न्यूज हा ॲक्च्युली तुम्ही ऑलरेडी थंबनेलाक पयला आसतलो आमी लायतले थंबनेलाक सो येस फायनली आमचे ड्रीम एक सक्सेस जावपाचें आसा आज वयता पळय हे जो व्हिडिओ आहे ना पहले डिस्क्लेमर घालता वो व्हिडिओ वयता पळय केन्ना वयतलो आमकां खबर ना 6 मंथ आफ्टर 1 year वयतलो कांयच आयडिया ना बट आज आमचे एक ड्रीम फुलफिल जावपाचें आसा वो ड्रीम जो है बहुत बड़ा ड्रीम है बहुत बड़ा बहुत मेहनत के बाद उधर तक हम लोग पहुँचे हमारे ड्रीम हाउस के लिए हम लोगों ने एक प्लॉट लिया है सगळे क्लियर असलो सो ते रिलेटेड आम्ही मागीर केन्ना आनी उलोवया पण येस आज आमी वयता रजिस्ट्रेशन ऑफिसान थंय कितें डॉक्युमेंटेशन रजिस्ट्री बीन कितें करपाचें आहा तें करतले दोग जाणांक सरप्राइज हा लेके जा रहे हैं हम लोग सुजत दीदी को और सोनी दीदी को लेके जा रहे हैं जीजू भी आ रहा है किसी को बोला नहीं उनको बोला है अर्जेंट कुछ तो काम है तुम दोनों को आना ही है दीदीन हॉलिडे घातला मागीर तांकां व्हरता कितें कितें हा सांग न्हू क्लू दी न्हू सोनी दीदी विचारताली कितें तरी क्लू दी न्हू सो क्लू काय दिवंक ना तांकां प्लॅन अशें आहा तांकां व्हरपाचें पयलीं आमी थंय सायनींग करतले सायनींग करता तेन्ना तांकां डावट पडटलो पूण प्लॉटार दाखोवचें ना पयलीं सायनींग बीन जालें की मागीर तांकां प्लॉटार व्हरोन दाखयता सो वो हा आजचो प्लॅन बहुत बड़ी गुड न्यूज है एक्चुअली आमी चिंतलेले ओ व्हिडिओ हांगाच कित्याक करता तुमकां सांगता कित्याक मागीर सोनी दीदी जॉइन जातली सुजय दीदी येतले मागीर हो सगळें आमकां उलोवपाक जावचें ना मागीर टॉपीक डायवर्टेड आसतलो टील थंय जाता तेन्ना पर्यंत टॉपीक डायवर्टेड भितर आमकां शूट करून गावतलें काय खबर ना रजिस्टर आमी शूट करचे ना गव्हर्मेंट ऑफिस न्हू मागीर तेंचे कितें ऑब्जेक्शन आसता सो बारीक बारीक कितें आहा तें भायर तुमकां दिसतलो मागीर थंय कितें सरप्राईज आहा तें तुमकां दाखयतले सो दिस इज द प्लॅन पळय येयले ऑलरेडी पळय येयले कसं कितलो टाइम गो टर्न मारून येयले ओके एक्चुअली कितें जालें प्लॅन आमचे एक्चुअली फ्लायट घेवपाचो प्लॅन आसलो पूण बिकॉज ऑफ एक रुमान फूल लायफ आमकां स्पेंड करपाचें ना सरिता म्हणटाले थोडं ओपन आसूंक जाय आपलें ओन गार्डन आसूंक जाय असो एक ड्रीम म्हाजेय आसलो बिकॉज ऑफ दॅट आम्ही सिलेक्ट केला की प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा बना के छोटा ड्रीम हाउस बनाएंगे तेका टाइम हा पण यस गुड न्यूज आम्ही वयता भायर सुट दीदी लेट जाला ऑलरेडी यार खंय वयता रे खंय वयता रे खंय वयता सांग खंय वयता रे खंय वयता रे माझ्या मी वजन सांगला आयज म्हाका गोवन खबर आपयला खंय ते खबर खूप दिसांनी म्हटलं म्हाका चान्स मेळा वचपाक चड असो म्हटलं आयज वयता खंय ते खबर ना आणि रिटर्न कितला येऊंक जाय रिटर्न 2:30 म्हणला तरी हांगा पावया कसं पावचे ना तुका हांव बसिल्ले तूं एकटेच येस सो असो सरप्राईज हा कितें तरी बरो सरप्राईज हा एका काय खबर ना ये 3 इंसान को कुछ पता नाही येस पूण आमी लेट आसा ऑलरेडी पूण पावूंक जाय आमकां पावतले आमी असं दिसता अर्दवर लेट आहा आय डोंट नो कितें जातलें तें खबर ना पळोवया सो ये है प्लान आगे जाके उधर बताते हैं क्या होगा चाव बिन पिले मरे तुम्ही अरे देवा हा उपाची पोटान बायचे सत्व आसा दीदी बायचे सत्व खाली किती आहे दीदी असं हो बिस्किट बोंबलाय दीदी गेगलाय आणि जीजू चावेक दवरला न्हू चावेक दवरले आणि सगळे दूध बिन करपून उडयले अरे गडबड करपलो दूध दी तोप करपन हे जालो उजो अरे रे रे गडबडी ना बेगबेगीन दूध थंय दवरली हो गेलो नाल्यार होच पळयता न्हू ते चायेचे म्हाका आयजच कितें जालें ना बाय न्हिदताना 3 न्हिदला 3 जावन आणि माझे दोळे म्हाका सकाळचे उठोंक नासले न्हू बेगीन म्हाका उठोंक सुद्धा दोळे गळटाले जागरण जालें की जायना रातभर किरकिर करताले ते रातभर मी दोगूच ना बाय ते तोंडात घाल ना ओके कंटिन्यू करता मागीर हा असं खूपशे कितें आसतलो आयज गजाली भितर व्हिडिओ लॉंग जातलो म्हाका असं दिसता सो तरी कंटिन्यू करया रावा तुमी हा येस सो आमी आतां हांगा पावला मोदी आनी हांगा चावेक रावलो फ्रांसीस गार्डन बसला बायक घेवन दीदी हांगा जिजून खाल्ले दीदीने खाल्ले कितें खाल्ले गो पटाटो आनी दीदी वडाच खाता
ए खांगा पण आणि हांवें सामोसा घेतलो कोणाचो हांवें एब्रांगाचो म्हाजो सामोसा घेतलो हां तितल्यान आम्ही पावले नुसतं पावलें सामोसा एक घेतला पण दिदीन तेजो अर्दो घेतलो म्हाजो न्हू आणि कितें सांगता जाणा तुवें ना दिदीक लागून ऑर्डर केल्लो पळय तुवें चालेलो ना रे पुरा येयलो तो दुसरो आसलो आनी ऑलरेडी खाल्ला पयली हय पळयला मगो दिवस सगळे कमेंट करून तुका सांगता की तेलाचे दिवं नाका फ्रांसाक मम्मी घेता आनी तेका काय सांगा मातशें तुमी आं हांवें मातशी न्हू पेट्रोल पंप सोदून ते वॉशरूमान वचून येयली मातशी तो बरें जिजू आनी दिदी हांगा खाताली सगळें खावन मेळटली मगो तुमी दिदी कित्याक तापयता गो बाय पळय मुगो ते तोंडांतले काडटा सुबेत खंयचे ताका सत्व वाडलेले ते खायनाय पळय खंय बांदून घालतले ताका गाडयेन सुबेतपणा करता सांगलेलें आयकोंक जाय भुरग्यांनी घे कर बाय बट टिश्यू पेपर घेवन खेळटा धाक कोणी मातलं दादा सुबेत जाला चल दाय दाय म्हण आता दाय दाय नो तोंडांतले काडटा परत भायर थापट मातलं दोन ते काटले ना काकू ते काट 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 आकर ओपन युअर माउथ आय से ओपन युअर माउथ दीदी कितले बाबू तेका लागना इल्ले सुद्धा लागना ओपन युअर माउथ हे रट्टा कित्याक रे आज तू रट्टा कित्याक रे कितें जाला हे कसो आलो सरप्राईज सांग बरो दिसलो मातसो बरो दिसलो ओके लेस दिगो तेका झाला येस फायनली कितें आसलो पळय काम जाला सगळे कितले विदीन 10-15 डेज हातीन येतलो पेपर सो येस फायनली ये हॅपी पण ओ हॅपी ना रडटा पळय तुवें सांगला तू कित्याक रडटा रे तू कित्याक रडटा विवर्साक पेन सांगला तर कितें विवर्सांक सांगला व्हिडिओ केला हो केन्ना वयतलो व्हिडिओ ते खबर ना केन्ना वयता तेन्ना कळटलें लोकांक सो येस फायनली सो आनी फुडें मागीर दिसतलो तुमकां दीस इज द न्यूज बट हे मातसो कित्याक अनहॅपी आहा कित्याक रे कितें जाला तुजें हॅपी आसा म्हळ्यार हो एक बरो न्यूज आसा गुड न्यूज आसा बट ते म्हळ्यार घेवपाक म्हळ्यार ते प्राप्त करपाक म्हणटा पळय न्हू एक्वायर करपाक दुसरे कितें तरी बरे लूज केले दे लॉस्ट इट म्हणून म्हाका वायट दिसलें दे लॉस्ट इट समथींग टू गेन दीस आनी एक सरप्राईज आहा तुका चल व्हरता नाका म्हाका अरे बरो आय सरप्राईज दे तुका व्हरता न्हू बरो सरप्राईज दिता तुका चल डेंजर सरप्राईज दिता हय रडपाक येता तसले सरप्राईज दिता तो तें हांव शूट करूंक ना दीदी रडायला लागले कितें आहा ते स्टोरी मागीर सांगता एक फावटी ते सरप्राईज सगळे क्लियर जाले की मागीर सांगता आतां तांकां दाखोवपाक व्हरता पळयता मरे पळोवपाचें काय तेंय नाका कसलो सरप्राईज अरे आता आमी केला पळय ते पळोवपाक व्हरता तुमकां ते पळोवया आनी थंय नाका. पळयता काय मूड ऑफ जालो तेय पळोवपाक ना, नाका ते पळोवपा जाय बट थंय नाका आनी नाका काय पळोवपाक ना थंय वचोंक जाय थंय पळोवंक जाय अरे थंय आनी एक सरप्राईज आहा खरेंच हा तू सांगता न्ही ओके पूण टायम जातलो बरे तो मातसो जातलो आसूं रे असो टायम नाही जातलो फ्रांसीस 3 जातले हांगा आज 3 जातलोच न्हू फ्रांसीस आज गोडेल्ले घालून तुका एमएलएस क्लास आसा ओके सो कंटिन्यू करता राव भूक लागला आमकां भूक एक्चुअली लागून आता म्हाका लागला किती येते तिनी त्याचे करतलो म्हाका येस काय तो कंटिन्यू न्हू तुमकां दवरतलो सायडीक आनी म्हाका हे करतलो म्हणून तो दवरता व्हिडिओ यस आज दीदीचे काम को वाट लगाया ओ थंबनेल आज सब काम का वाट लगाया थंबनेल दौरिया हो दो दिनों के बाद मिली थी उसका सब काम चौपट किया है सकाळचे कस्टमर कोण येना आनी आयज येयले एक टिटीट पण आबूच म्हाका फोन केला आपल्याक कर म्हणटा ओके आता म्हाका सांग एक सांग पयली जेवपाचे काय पयली ते फ्लॅट पोवपाचे ना पयली फ्लॅट पोवपाक या ना जेवंक जाय मागीर तुमी जेवचे ना ना आमी जेची खास खरे खूप प्रॉब्लेम जातले खरे ओके खूप प्रॉब्लेम जातले खूप प्रॉब्लेम करी आता एकूच जाला ओके सो ओके कंटिन्यू करता राव फ्लॅट दाखयता दीदीक येस आमी पावले ऑलरेडी पावले मरे
तर दिदीक दाखय हांगा असा असं थर्ड बिल्डिंग. अरे हांव कन्फ्यूज जाला न्हू. इतले लागीं आसा जाल्यार या करून हा कन्फ्यूज जाला. लास्ट टाइम खंयच्या रोडार आणले जाणा तो वयल्यान एक रोड आहा. अरे वयल्यान एक रोड तसो गेल्लो तुमच्यो. हांव ये करता वेलकम हमारे घर में पहले घर में मागीर पहलेच घर न्हू न्हू पयलीच घर मरे आमच्या फर्स्ट घरान वेलकम करता तुमकां. फर्स्ट घरान तुमकां वेलकम करता. काय मरे आसा मरे. आता एक गॅस करा हितून खंयची बिल्डींग आसूं शकता. तशें आसा. बेगीन पावस येता काय कितें रे. पावस पडूंक लागलो बेगीन सांग. तूं असो राव मरे कॅमेराचेर कोण रावना. तूं खंय रावला. आनी तेंकां अशें म्हटलें हां दिदीक गॅस करता लागींच आसा खंयच्या बिल्डिंगान आसा. सेकंड थर्ड हां त्या सायडीक खंयच्या सायडीक ते पळया म्हणून म्हाका रायटाक आसता दिसता सेकंड काय सेकंड दिसता. रायटाक मरे रायटाक पळय हांगासून वो फ्लॅट म्हणटा मरे तूं. वो तुका सरप्राईज पहिला. म्हाका कित्याक गोश्टी फ्लॅट सोदता म्हणून. दिसला हांव कॅमेरा गुणयना आतां दाखोवचें. आतां तुमकां दाखयना मागीर. अशें जाल्यार बरें आसा. कित्याक घेतला ते आमी मागीर. आतां एक्चुअली दिदी रावला थंय जिजू पळयता. सो आमी आतां प्लॉटा कडेन येयला. प्लॉट पळयता तांकां सारको दाखयता तांकां. आसा मरे थंयचो. ए सांग सरप्राईज सरप्राईज. सरप्राईज. कितें आतां हेजेर विश्वासच करपाचो ना केन्ना. कितलो रे. आतां रिएक्शन काय येवंक ना मरे. तेन्ना जालें बेश्टें ना आतां बरें दिसलें म्हाका. बरें दिसलें. रिजन आमी गाडयांनूच उलया. आतां मातसो तूं पळय. आतां कंटिन्यू करता मागीर. एक्टींग म्हाजें तसो आसलो आनी तूं चड तुजी बायलीच असली. असो एक्टींग क्लासीन बीन हांव गेल्लो बसून जालें सारकें न्हू. एक्टींग खूब बरी केली. दिदी गाडयान रडटाली सामको रडटाली खरें. आनी ते गेले तेन्ना सिरियसली स्टोरी टेलिंग करताले तेका. कितें जालां तुमकां ना सांगू शकता ना एक्चुअली कितें जालां तेन्ना कोण ना फक्त दिदी आनी वचा. दिदीक मातसो कितें तरी कन्फ्युजन केल्लो सस्पेन्स म्हाका गुमराह केलें हेंच्यांनी. आतां सुद्दां रडोन हाडलें पूण हॅपी. हय आतां हॅपी. ओके. आनी एक आसा गुड न्यूज. कसलो सरप्राईज. बाबू बाबा जाय दिसता. आनी सरप्रायज आतां आसूं. आतां कितले तूं गुड न्यूज दी. आतां हांव कॅमेरा टर्न करिना. मागीर नेक्स्ट केन्ना सगळ्याक हाडटले दाखोवपाक तेन्ना फूल तुमकांय दाखयता. आतां सद्या हांकां पळोवनी. सो जालां ऑलमोस्ट सगळे हातीन गावने म्हणून. ओके. आनी एक सरप्रायजाक वयता आमी. रावा तुमी. सो कितें करया म्हाका आनी वयल्यान कितें करया. अरे बाबा हाय कर हाय. आज हांव रडटा ते पोलीस सांगता. अरे ना हांव बेश्टें अशें ओके तुका सरप्राईज आतांच सांगता तर. तूं नाका अशें नाका मरे. ना कितें सरप्रायज आसा मरे तो बी प्लॉट. आतां सांगू काय नाका काय या जाल्यार. ना सांग. ओके तोय आसा. पोट्टा धरून तुका. पोट्टा धरून तुका. तोय आसा तो दिवंक ना. तूं शकना तूं. खबर आहा म्हाका ती. तूं शकना. ओके तोय हा. सो एक्चुअली कितें स्टोरी जाला मदीं तुमकां सांगता. ओके तुका 5 keys दिता रे. माचो 5 keys दिता रे. म्हाका दिले. तुमकां ना ओके. माचो 5 keys दिता पळय. ओके सो प्लान क्या हुआ बताओ. दीदी को थोड़ा मैं इमोशनल ब्लैकमेल किया था. तेका पयलीं सांगला हांवें 1 BHK फ्लॅट घेतला म्हणून. आनी एक कितें तरी स्टोरी आहा ते सांगला. सो दीदी रडोंक लागली. कसं आलं माझं एक्टिंग सांग आता. खूब बरी एक्टिंग तुजी. म्हाका खरेंच दिसलें. वायट दिसलें. आणि तुका आवडलो मरे. हय हय. जिजू कितें म्हणटा. बेस्ट आवडला आनी पुरी स्टोरी आवडली. स्टोरी आवडली की तो दिवना म्हणून. ना तो दिवंक ना. मागीर बाकीचो कसो आहे हो तुजे बायलेक चड आवडला आनी हो कसो आशिल्लो पूण तो दिवना म्हणून म्हाका आवडले. तो दिला म्हणून म्हाका रडपा येयल्ले. आता आमी ओ आनी तो उलयता न्हू ते तुमकां फुडें स्लो कळटले. आतां इतले बेगीन रिवील करचे ना. पण येस दीस इज द गुड न्यूज. आमचे गुड न्यूज आलो लायफाचे. बरो
व्हडलो डिसिजन आलो पण येस हमारा एक ड्रीम होम के लिए प्लॉट आम्ही घेतलेले असा ऑलरेडी प्लॉटाची डिटेल बीन मागीर उलय आम्ही आज पार्टी का टाइम आहे पार्टी आम्ही वेज करूया वेज नको वेज आम्ही ना फक्त जेवया आणि या तुला थंय वचपाचें ना जेवन या सो परत आमी येयला स्वादान एवरी टायम म्हणजे हांगा लागीं बाय आसता तेन्ना आमी हांगा तितूनच जेवता नाल्यार सिल्वर स्पुनान हे बाय स्वाद रेस्टॉरंट ऑफर चल्ला ते खंय बरो जुडी ये वे जुडी हा या आज कितें आहा फ्रेश हे स्पेशल टुडे स्पेशल चिकन आमी खायना फिश थाली किंग फिश चोणाक मोडसो प्रावन्स फ्राय अवेलेबल हांजी हांगा रावला पय दीदीक इतून खंयचे जाय सांग जाय ते काडपाचें हय आनी खावपाचें दीदी आज वेज तुम्ही चला चला बरें बरें खाता चलो चलो भूकी लागला हे ओपन कर तू चलो ये रे खेळी करता पय तसलेच जाय का त्याचे माम तेका पेज हाडला मरे पेज बरयता तेका हे बा बेगी मी माम कर हांवें भायर काडूंक जायना हॉटेलाचं वेज दीदीक ऑर्डर केला चिकन तंदुरी मरे आणि बटर नान आम्ही तिघांनी वेज घेतला हां माझ्या ती वेज ना पय पय अरे माझ्या थाली येतालो पय एक कुडको दिता तुका सगळ्या खातल्या मागीर मला शेअर करूया ओके हे बिजी हा हे सारखं बिजी आपल्या इथून बाबा टिसू हे काडटा मरे काढले ते बंद करतो ना इल्ली इल्ली बरे चड बरे तर दिसता चड जाता बाबा मारतले आमकां होय होय माम करू की ओके राव लंच करता मागीर ऑर्डर केला मरे येवंक ना अजून हां असो येयला चड खूश दिसता मागीर आनी एक्झॅक्टली पळय वेज हांगा नॉन वेज सगळें असं इतलें ट्रान्सफर फर्दर लाय म्हणून जालें आमचें जेवण बीन हांगासर आतां भायर सरताय पळय चला हांगा कितें फोटोशूट करताले तुमी हे पळय तबले वाजयताले हां कितें रे जेवण कशें जालें तुमकां आवडलें बरें लागलें हांगासर पळय दिसता नुस्तें खाल्लां म्हणून पावस पडटा पळय सॉलीड हांगासरूच पळयलेलें पावस आमी येता आसतना पावस खाता पावस आसा सारको मोठो आहा गेलो दुडयो न्हय ती मिस्टर DIY कॉंग्रेच्युलेशन म्हाका उकलून हे कॉंग्रेच्युलेशन वायट शूट घातला म्हणून तू कित्याक समजलो म्हाका उकलून व्हर गाडयेन आणि हांवें घर हाडला म्हाका तुजी पॅन्ट तुका दीदीक धरली सो आमी पावली बीन आनी हांव म्हटलें आतां फ्रेश जावपा वयतलें म्हणून आनी न्हू अशें कोणें तर मॅसेज केल्ली म्हाका बिचोलीन कोणें तर पळयलेलें म्हणून संगीता पेडणेकर सो तुमी पळयलेलें जाल्यार येवन मेळपाक जाय आसलें तशें कांयच ना येवन एक हाय बीन केलेलें आमकांय बरें दिसतलें आसलें आनी ऑफिसान आमकां आनीक गावल्लें आमकां रजिस्टर करपाक गेले थंय आमकां मीट आमी थंय काय विडियो शूट बीन कांय करनासलें भितर एक गव्हर्मेंट ऑफिस सो थंय आमकां मिटा म्हणून कोण घाले ते येवन मुद्दम येवन आमकां हडकोवपाक येयले इवन बायक्स हें करताले हडकिताले बायक कशें आहा कितें काय विचारताले थंय पार्किंग लायली गाडी आनी ती सगळी गाडी नासली सो आमी गेल्ली थंय सगळें केलें बीन ते थंय शूट करनासले सो तुमकां हाय आं आतां आमचें सगळें जालें आतां येयला फ्रेश बीन जाता आनी च्या बीन बारीक सारीक पिता आज म्हणजे दीस एक बरो आसलो सो जालें सगळें पळोवया आतां फुडें कशें कितें तुमकां विडियोन पळोवंक गावतलें मागीर